म्हाका आयकूं येता की बेतूल फोर्टाचेर कितें तरी जाल्लें आसा आनी सरकार लक्ष दिना अशें कोण तरी एक अफवा उलयता आनी मागीर ताजे नंतर सकाळच्यान म्हाका सगळें प्रेस विचारता. बेतूल फोर्ट हो हांव मिनिस्टर जाले नंतर तो उजवाडाक आयलो. आमी थंय शिवराज्याभिशेक केलो. शिवाजीन बांदिल्लो बेतूल हो एकमेव किल्लो अशें म्हणटात आनी तो पयलींसूनच तसो नाशिल्लो. अर्द्यारच किल्लो बांदप जाल्लें आनी ताचे नंतर ते पूर्णत्वाक गेले ना. ताचे नंतर शिवाजी महाराजांचो अंत जालो. संभाजी महाराजान कांय काळ लक्ष दिलें पूण ताचे नंतर गेलो. एक स्ट्रॅटेजीक पॉयंटाचेर बेतूल किल्लो आसा ज्या जाग्यार आमचे सालसेतांतले जे समुद्राच्यो ज्यो हालचाली आसात त्यो नेमके ताजे वयल्यान टिपपाचे म्हणून तो एक स्ट्रॅटेजीक पॉयंट धरून शिवाजी महाराजांच्या त्या वेळार बाळ्ळीचो हवालदाराक डायरेक्शन्स दिल्ले आनी तो जाल्लो. आयज बेतूल किल्ल्याचेर म्हाका दिसता की गेले 1.5 वर्सां पयलीं जेन्ना म्हाका म्हायती मेळ्ळी आमी तो परिसर निवळ करून घेतलो आनी किल्ल्याचें स्वरूप किल्लो म्हणून आयलो. ताचे पयलीं खबरूय नाशिल्ली. कांय लोकांक म्हणटाले की किल्लो आसा. ताचे नंतर आमी वार्षिक आतां हो उत्सव कॅलेंडर इव्हेंट थंय करतात. शिवराज्याभिशेक आमी थंय साजरो करतात. बेतूल किल्लो हो आमच्या पोझिशनान ना. थंय कितें काम करतलो म्हणलें जर जाय जाल्यार फर्स्ट थींग दॅट वी नीड टू डू इज टेक द बेतूल फोर्ट इन आवर पोझिशन. इट इज विथ सेंट्रल गव्हर्मेंट. आमचे कस्टम्स आसा. कस्टम्साचें एक ऑफिस आशिल्लें थंय त्या ऑफिसा खातीर तो किल्लो वापरताले. किल्ल्याची सायड किल्ल्याचे बुरूज आसा ते पयलीं खबर नाशिल्ले. थंय झाडां वाडलीं ती आतां आमी हें केल्लें आसा. ह्या किल्ल्याचेर दुसरी जी एप्रोच रोड आसा तो एक प्रायवेट ओनर आसा. आतां ताजे नंतर आमी हो किल्लो दोनी प्रायवेट आनी कितें आमी सरकारा कडेन मागतात की आमकां पोझिशनान दी आनी आमी जर तो ढासळटा किल्ल्याची कितें जर हें जाता डागडुजी करपाची ती डागडुजी आमी सिमेंटान करपाक शकना. आयज कितें कोसळ्ळें जाल्यार एक गोश्ट म्हणल्यार आमच्या पोझिशनान ना. दुसरी गोश्ट म्हणल्यार जर जाय जाल्यार ती आमकां ताजे आर्किओलॉजिकल इम्पॉर्टन्स लूज जावपाक जायना. म्हणजे मोर्टार घेवन त्या तरेचे चिरे लॅटरायट स्टोन्स बी त्या तरेचे जाय ते आमी करून घेतले. म्हाका दिसता की किल्ल्याची परत एक फावटी डागडुजी जातली जेन्ना तो आमच्या ताब्यान येता. सो तुम्ही प्रोसेस बी कितें स्टार्ट करतले ताब्यान घेवपाक? आमी 2 मिटींग केल्या. कस्टम्स ऑफिसरां कडेन आमी हें केल्लें आसा. सेंट्रल गव्हर्मेंटाक आमचे जे हें आसा प्रपोजल आसा तें धाडलें आसा. वी वील टेक इट इन आवर पोझिशन. वी आर लायकली टू मीट द सेंट्रल मिनिस्टर इन दिस रिगार्ड टू ट्रान्सफर द लँड टू गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट. आणि सेकंड तुम्ही म्हटलं की प्रायव्हेट लँड आसा. लँडाचेर आमी परत करतले. वन्स किल्ल्याचो मेन भाग आसा तो कस्टम्सा कडेन आसा तो आमचे कडेन आयलो जाल्यार आमी प्रायवेट लँड परत हें करतले.